एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारची दिसता, असो प्रश्न येतलो लोकां कडच्यान येतलो की फाल्यां समजा मनोज बाबाक मत घाली आनी तो समजा खासदार जालो, कितें फायदो? तुमचो एक खासदार किंवा 2 खासदार आसतले, तुमी कितें करपाक शकतले दिल्ली वचून? पळय दिल्ली वचून कितें करपाक शकतले हो प्रश्न खूब जाण विचारता आनी विचारतले. पण हांव आयज तुमच्या माध्यमांतून सांगपाक सोदतां, हांव विधानसभेन पावलां. म्हाका खुबशी जे हें आसा तर बिलां आसा, कायदे आसा जावं इश्यूज जे आसा गोंयकारांचे ते आयज मांडपाक मेळटा, विधानसभेन मांडपाक मेळटा. तशेंच जेन्ना मनोज परब जावं रोबर्ट पेरेरा जो सावथाक आसा ते निवडून गेले, पार्लिमेंटान गेले. आयज तुमी पळयता चल दोनी सायडी, एक सायडीन सार्दीन, एक सायडीन श्रीपाद नायक, दोनी आमचे खासदार आसा आनी दोनी खासदार तोंड बंद करून ओग्गी रावता. आयज जे कायदे जावपाक जाय आसले, आमचे लँड रायट्साक लागून कायदे जावपाक जाय आसले, जॉब्सांक लागून उलोवपाक जाय आसले, पॉलिसीज जावपाक जाय आसले की गोंयकारांक हांगा जॉब्स मेळना. आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कितलेशे इन्स्टिट्यूट आसात, थंय आमकां जॉब्स मेळना. जावं आमची जी म्हादय खातीर एक आवाज करपाक जाय आसलो ज्या पार्लिमेंटान. आतां तुमी पळयता पार्लिमेंटान बाकीचे सगळे उलयता, मात आमचे दोगूय ओग्गी थंड आसता. तुमी कोळशाक लागून आयज येदो व्हडलो कोळशाचो कोल हब जावपाक आसा, कोळसो ट्रान्सपोर्टेशन जावपाक आसा, रिवर नॅशनलायजेशन जावपाक जाय आसा. पण हे इतले इश्यू आसा, अशे कितलेशे इश्यूज आसा आनी इश्यूज चालूच उरतले. पण रिजनल जे इश्यू आसा म्हटल्यार आमच्या गोंया खातीर लागता ते इश्यूज कोणूच हायलायट करिना. आनी तेकाच लागून आमकां आमचे रिजनल लिडर्स जे आसा ते सेंटराक पावपाक जाय आनी सेंटराक आमचो आवाज हे करपाक जाय. आतां तितून आनी एक थोडक्यान सांगता ते म्हणजे आतां बाकीचे तुमी स्टेट पळया, सावथर्न स्टेट्स पळया, नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स पळया, आयज त्यो आमच्याकून व्हडल्यो स्टेट्स आसा, मात तेंचे रिजनल लिडर्स थंय रिप्रेझेंट करता आनी ते आपणाचे इश्यूज आसा ते मांडटा. आनी गोंय सगळ्यांकून ल्हान आसा, मात गोंयचे जे इश्यूज आसा ते हायलायटूच जायना, कित्याक सेंट्रल जे असलो दबाव आसा की ते कितें सांगताले तेंच आमी आयकतले.